मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. तुजे पोरचेक बोडी घेवन चोरवाक बोर. ही पर्सा तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी भोंवतणी आसात मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली, तशेंच तिका आतां पासोन आनी गिल्याद गांवांनी चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आमकां विस्मितापणेशी कोर. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच भोगशिताय. तूं पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकलूत कोर. आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगलीं आमची पातकां दर्याचे खोरेक उडय. मागा आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोय, ताचे प्रमाणें जाकोबाक विस्वाशी राव. अब्राहमाक काकलूत दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर, सगल्या मनान, काळजान आनी शोकतेन. ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. तोच सगले तुजे ओकमान भोगशिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजे जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सोरी वेतलों आनी ताका म्हणटलों: बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस 2 वसूलदार आनी वायटुवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिसेय तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले: हो मनीस वायटुव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी ताचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें: बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचे आसने तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जेवन ताणें आपले दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगलें होगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो.
आनी हाणें ताका आपल्या शेतां बाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो आनी दुकरां खातात ती सांगांची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सैरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवडीच्या मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जाय सोर खावन जेवन आसात, आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायंतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी तांचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगवस्त्र बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवूंक खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणीं जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी परती पाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजे सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बाराबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बाराबर आपलें दायज खावन होगडावन हो तुजो पूत येयना फुडें तुवें तांचे पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवान आपल्या मोगाक लागून इस्रायेला सवे केल्ल्या व्हड कर्तुत्वांचो उगडास धरून मिकायास प्रवादी इस्रायेला पासत देवाची बोगसणी मागता. देव मोगाळ आनी काकलुत्सा देखून पातकी मनशांक बोगसणी दिता म्हूण जेजू स्पश्ट करता. ताचे उतरां आनी कोन्या उद्देशी जायते पावटी जेजून देवाचे बोगसण्यांची आमकां शिकवण दिल्या. देवाचे बोगसणे मेळूंक पयले आनी आमच्या पातकांचें उणेपण आमच्या दोळे मुखार हाडून हांव पातकी म्हूण वळखून घेवंक जाय. उपरांत काळजा मनाचें बदलप म्हणजे वायट सोडून बरें करूंक निच्यो करूंक जाय. आमचें मन बदलप आमच्या उतरां, कोरन्या आनी जियेल्ल्या दिसपट्या जिविता उद्देशी स्पश्ट जावंक जाय. अशें करता तेन्ना आमी खरेपणीन मन बदल्लां आनी खरें बोगसणें अणभवलां म्हूण
थावे जाता. देवा कडचे बोगसणे अणभवलां तशेंच आमी दुसऱ्यांकूय बोगसूंक जाय. बोगसण्याचें जिवीत जावंक जाय आमच्या दर दिसाच्या जिविताची चाल. आमच्या जिवितांत आमी जायते पाटी चुकता. आमच्या लागशिल्ल्यांक आमी दुखयता. पूण आमी दूख धरून तांचे कडेन बोगसणें मागूंक जाय आनी बोगसणें मागूंक आयलोल्याक आमी काकलूत दाखोवंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, बोगसणें दिवंक आनी घेवंक ल्हान जावन जिवीत न्हवसरूंक वावरुया.